मिकीक फरारी घोषित करपाची प्रक्रिया मडगावचे JMFC कोर्टान सुरू केल्या। मिकीक शरण येवंक 30 दिसांचो प्रास दिला। तो मेरेन मिकी शरण आयलो ना जाल्यार ताची मालमत्ता कोर्ट जप्त करतले। इंजिनियराक मारबडे केल्ले केशींत मिकीक 6 म्हयन्याची कादय पडल्या। मिकीचो अर्ज सुप्रीम कोर्टानय भायर मारला। मिकी कादय चुकोवंक लिपचोरयां भोंवता। तो खंय आसा ताची म्हायती दितल्याक खंय पोलीस 25,000चे इनाम दितले। सध्या तो पुलिसांक दिसना। आदलो मंत्री आनी नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोक धरपाक पुलिसांक जमूंक ना। ताका लागून मडगावच्या JMFC कोर्टान मिकीक फरारी घोषित करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। शरण येवपाक कोर्टान मिकीक 30 दिसांचो प्रास दिला। तो 30 दिसां भितर शरण येवंक ना जाल्यार ताका फरारी घोषित करतले आनी ताची मालमत्ता जप्त करतले। आदल्या केशींनी मिकीची चडशी मालमत्ता जप्त जाल्या। JMFC कोर्टान मिकीची घरकान्न आनी जामिना खातीर ताची हमीदार वियोलाक समन्स धाडल्यात। तिका कोर्टान हजर रावपाचो आदेश कोर्टान दिल्लो, मात ती कोर्टान हजर रावंक ना। मिकीक अटक करचो म्हूण कोर्टान मिकी आड अटक वॉरंट काडिल्लो, मात म्हयनोभर जालो पुलिसांक मिकी मेळना। ज्युनियर इंजिनियर कपिल नाटेकार मारपेट प्रकरणात मिकीक 6 म्हयन्यांची ख्यास्त फर्मायल्या। दुसरे वटेन मिकी खंय लिपून बसला ते विशीं म्हायती दितल्याक पुलिसांनी 25,000 रुपयांचे इनाम जाहीर केला। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी दत्तराज नायक। केंद्र सरकाराच्यो 3 येवजण्यो पुराय देशासयत गोंयांतय चालीक लागतल्यो। प्रधानमंत्री सुरक्षा विमो येवजण, ज्योती विमो येवजण आनी अटल पेन्शन येवजण ह्यो म्हत्वाकांक्षी येवजण्यो 9 तारखेसावन चालीक लागतात। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मिडियाक ही म्हायती दिली। राज्यांत ह्यो येवजण्यो चालीक लावपाच्यो कार्यावळी 7 सुवातींनी जातल्यो। हे 12 रुपया would be deducted from the account holder's saving bank account through auto debt facility in one installment, and he is insured for a death for a sum of rupees 2 lakh. Death or disability due to accident scheme offering life insurance cover for death due to any reason is for any citizen in the age group of 18 to 50. हांगा installment जो आसा हो 330 रुपया आसा पर एनम। जो एनरोल जातलो तो 18 ते 50 ह्या वयोगटांतलो जावो आनी पयल्या हेतून तो 18 ते 70। जर एलिजिबिलिटीन बसता जाल्यार तिनूय स्किमीचो बेनिफीट घेवंक शकता। 60 वर्सां नंतर रिटायरमेंट पेन्शन 1000, 2000, 3000, 4000 आनी 5000 दर म्हयन्याक मेळूंक शकता। तितूनसून प्रोवायडेड तुम्ही दर म्हयन्याक 100, 200, 300, 400 आनी 500 इन्वेस्ट केले जाल्यार इट इज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40। गोयची सुवर्ण विमो भलायकी येवजणेत निमण्या पावंड्यार पावल्या। बिडरांचे प्रश्न आनी दुबाव पयस केल्यात आनी निमणी एक बसका जाले उपरांत येवजण लागू जातली म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश खाडी आनी सिनियर जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। देशांतले प्रमाण पळयल्यार गोंयांत चलयांचो आंकडो चल्यांच्या हिसबान बरो आसा, मात देश पावंड्यार चलयांचे जल्माचें प्रमाण खूब कमी आसा म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो। चलयांची हत्या करची न्ही म्हूण बेटी बचाव बेटी पढाव येवजण केंद्रान सुरू केल्या। जागृताये खातीर केंद्रान वेंचून काडिल्ले पयले 100 जिल्ल्यांनी उत्तर गोंयचो आस्पाव आसा। देशांत 1000 चल्या फाटल्यान 914 चलयो जन्म घेवंक शकतात किंवा सर्वायव्ह जातात। गोंयांत त्या तुलनेत आमची एवरेज 940 आसात। चलयांचे प्रमाण कमी जाल्यामुळे समाजात नाका त्योय प्रवृत्ती तयार जातात। म्हणजे 1000 भुरग्यां फाटल्यान जर 914 चलयो जल्माक आयल्यो जाल्यार निसर्ग नियमानुसार 86 चल्यांक बायलो मेळूंक शकना आनी मागीर जे कुप्रथा आनी जे दुश्परिणाम समाजातले आसात ताका खतपाणी घातले वता। बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान बेटी बचाव बेटी पढाव येवजण बुधवारा उत्तर गोंयांत चालीक लायली। उत्तर गोंयची जिल्लो अधिकारी नीला मोहनान येवजण कितें ती कोंकणींतल्यान सांगपाचो यत्न केलो। गोंयांत आयिल्ल्या IAS IPS अधिकाऱ्यांनी कोंकणींतल्यान उलोवचें म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। हो भारत सरकारचा एक नव उपक्रम जातून राज्य सरकार सगळ्यात मुखेलपणान बावुरता। भारतातल्या 100 जिल्ल्यांनी ही योजना सुरू जाल्या। उत्तर गोंय तातूंतलोच एक जिल्लो। Number 1, to prevent gender-biased sex selective elimination.
Number 2, to ensure the survival and protection of the girl child. And number 3, to ensure education and participation of the girl child in all walks of life. It is a matter of great concern in our country that we have a very adverse child sex ratio which is declining year after year. एक गजाल बरी केली ती कोंकणीन उलोवपाक सुरवात केली. IAS ऑफिसर्सांक तो एक बोध आसा. गोंयान येतकीर गोंयकारपण शिकूंक जर जाय जाल्यार कोंकणी उलोवंकूच जाय, कोंकणी शिकूंकूच जाय. आनी त्यामुळे तिणें केल्ली सुरवात म्हाका हांव अपेक्षा दवरता की बाकीचे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, IFS ऑफिसर्स तांचो धडो गिरायतले. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. पेडणे तेरेखोलच्या गोल्फ कोर्साक बेकायदेशीर रितीन मान्यताय दिल्या. तातूंत मंत्री आमदार घुस्पल्यात. प्रकरणाची CBI चौकशी जावची म्हूण काँग्रेसीन केल्ल्या मागणेक पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढानान येवकार दिला. मात त्या दिशेन कांयच केल्लें ना. मुख्यमंत्र्याक बरोवन तिणें चौकशी मागची, नाजाल्यार मंत्रीपद सोडचें म्हूण काँग्रेस मागता. काँग्रेसीन बागा रिट्रीटा कडच्या रस्त्याचोय विशय काडलो. गोल्फ कोर्स प्रोजेक्ट टुडे आमी जी CBI इन्क्वायरी डिमांड केल्ली तिणें फक्त मिनिस्टरान स्टेटमेंट करचें न्हय की आपूण खुश आसा, आपल्याक बरें दिसतलें, काँग्रेस एक्सपोज जातली. इफ यू आर सिरियस अबाउट इट, रायट अ लेटर टू द चीफ मिनिस्टर टू ऑर्डर CBI probe in this entire episode. And if that is not done, you are part of the same government. कॅबिनेट मंत्री जाल्ल्या कारणान ती जी कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता ती म्हणून शकना हें आपूण करना हो तो करता म्हणून. शी शूड रिजायन. If she cannot make this project go under CBI inquiry by her own government, then she should resign. मंत्री आमदारान BJPतले कोफुसांव कडेक दवरून मुख्यमंत्री, WRD मंत्री आणि पर्यावरण मंत्र्यान बागा रिट्रीट हाऊसाकडच्या रस्त्याचो विशय तडीक लावचो म्हूण काँग्रेस मागता. Water Resource Department wall that they were supposed to build from Baga to Anjuna, that was the tender. Tender has been given, part payment has been done, but because of the internal party infighting, the work has stopped. And another 15-20 days the rains are going to come. So I implore this Chief Minister, Environment Minister, and the Water Resource Department Minister, and the MLA also, keep your party infighting aside and do this. Because government seems to be insensitive to anything about the environment. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊ एक विराम.